भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कुरपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावं। नमान मोरये कुरपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर। क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावसवचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव, ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे, तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव, त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी साता आनी सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन, म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्ल्या बावर्त्यां पासत मागणे। ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी, समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सकाळींची बेटोवणी। ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी, कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुका सकाळा नासतना भेटोवच्या सोमेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत ओंकार मोरयेच्या कातावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां। प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां। सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा, ये जेजूच्या देव काळजा तुजे रास येवं। आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोवंक हांव कुशी व्हरतां। सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक, जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजवावण। म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटां, हांव तुका अर्गान दितां, अंतस्करणी नमस्कार करतां, व्हड तुजो उपकार मानतां, कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण, नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण, जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा। म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता, म्हजी चिंतना
म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकूत कर. देवा पवित्रात्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूत कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्यानी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ಅಧ್ಯಾಯ 19 ವಾಕ್ಯ 23-30 म्हणसर. तो वळ जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राजान त्रिगोंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव तुमकां सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राजांत तितले ससारायन रिगासोना. इतलें आयकून ताचे शीस थटक्क जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशा पोतू आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासत घरदार, भावा भयणींक, आवय बापायक, भुरग्या बाळांक आनी भुंयबाट सांडलां, तांकां 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो सस्नीक जिवीत जोडटलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतार हें. मोरयेक सर्गाक उबारिल्ल्या 8व्या दिसा म्हणजे आज पवित्र सभा मोरी सर्गा संवसाराचे रानयेचें स्मरण करता. पापा पियूस 12व्यान 1954 इसवेंत हें फेस्त स्थापीत केलें. हें स्मरण मोरयेक जेजू राया बराबर सर्गाराजांत प्रमुख स्थान आसा तें दाखयता. मोरयेक हें बिरूद सूक्त जाल्लें कित्याक तिणें देवाच्या उतराक कल्तिमान घाली आनी ताचे कुशेक आपणाक समर्पण दिलें. मोरयेतय आमची भक्त विशेश. तिका आमी विविध मागण्या वेळार रानी म्हूण उलो करता. तेरसा वेळार नामान रानये काकुळतीन भरलेले, आमची काकुळत कर म्हूण मागता. लदिनेंत 13 उले तिका रानयेचो मान दितात आनी पास्काच्या काळार सर्गाचे रानये उल्हास पाव म्हूण तिच्या नांवाक मान करता. ती जेजू राया बराबर आम्हा सर्वांक तिच्या शेगुणांनी आमची जिणी नेटोवंक बेसांवान दिता आनी तिचे बरी देवाचे कुशेक कल्तिमान घालूंक शिकयता. जेजूचो पाटलाव करतल्यांक पंथान मात्र न्ही, पाटलाव केल्ल्यांक इनामी आसा म्हणलें जेजू आयचे सुवार्तेंत शिकयता. देवा खातीर आमी करच्या हर एका त्यागाक देव आमकां प्रतिफळ दिता. देवा खातीर आमी केल्लो सॅक्रिफीस
केदींच व्यर्थ जायना. आमी करचो हर एक त्याग देवाचे नदरेतावन सुकोवन वचना. ल्हान वा व्हड देव प्रतिफळ खंडीत दिता. देव बरोवन उमतोच्या मापान प्रतिफळ दिता. आमचो देव उदार. जेदना तो दिता तो वर्त्या मापान दिता. कितें आमी सोम्या खातीर दिता सोमी आमकां 100 वांट्यांनी पाटीन दिता. सोम्यान दिवच्या प्रतिफळा मुखार आमी करचो त्याग कितेंच न्हय. देवान दिवचो प्रतिफळ ह्या संवसारांत तशेंत सर्गराजांतय आमकां फावो जाता. संवसारांत आमी आसतना देवाची बेसांवां आमकां लाभतात. मेल्ल्या उपरांत सर्गराजांत सस्नीक जिविताचें बेसांव आमकां फावो जाता. आमी करच्या साक्रिफिसाक आनी त्यागाक हें देवान दाखोवचें उदारपण. सर्गा संवसाराच्या राणयेक मागणें. वोफीर भांगारान न्हेसोन कुरपे शेल्यान नेटोन सोंपताय तूं सर्गा संवसाराचे राणये. तूं सुर्या बरी परसळताय, चंद्रा बरी उजवाड फांगताय, शुक्रा बरी तळतळताय आनी नेकेत्रा बरी जिळमिळताय. स्वर्णा परी तूं जगलयताय, वज्रा परी उजळताय आनी दिप्तेन तुज्या सर्ग सुरंगारयताय. दोणवा प्रास तूं चड रंगीन, लिल्ली फुलां प्रास तूं चड निर्मळ. बडव्या संगी मेळोन तुका आमी करतांव नमान, कुरपेवंती माये तुका आमी प्रणाम करतांव. तुजी गितां मधुर ताळ्यान आमी गायतांव. सूर्यो चंद्र नेकेत्रा संगी मेळोन वंदितांव तुका ये राणये. माथ्यार तुज्या सोंपता मुकुट 12 नेकेत्रांचो, पांयां पंदा मस्तिताय मस्तक महासर्पाचो. तुजो प्रकाश पळोवन आमी उल्हास पावतांव, तुजी सोबाय देखून आमी संतोश पावतांव आनी महिमा तुजी नियाळण आमी विचमीत पावतांव. आंज्या बोडव्यांचे आनी सर्व सांता भोक्ताचे राणये, तुका सर्गा संवसाराचेर आसची विशेष पदवी आमी वर्णितांव. सर्गा सिंहासनांतावन आमचेर तुजी मोवाळ आनी दयाळ दिश्ट लाय. दी आमकां बोळ भलायकी करूंक तुजी सेवा. फावो कर आमकां तुजे संगी सर्गीच्या सुखाक आनी तुजे बराबर आराधन करूंक त्रिएका देवाक. आमेन. या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या आमच्या सर्व भावा भयण्यांचेर सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा आमी आतां आशेव्या. सर्वेस्पर देव आयचो दीस आशिर्वादीत करून दी आनी धाराळ बेसांवां या भावा भयणींच्या कुटुंबाचेर संतोषाची बेसांवां तो वतोवन दी. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 22 तारीख मोरयेचें राणीपण. आसुमसाम फेस्ताचें आचरण 7 दिसां उपरांतल्या मोरयेच्या राणीपणाच्या फेस्ता पर्यंत लांबता. आयच्या दिसा मोरी सर्व काळाच्या राया कुशी बसोवन राणी जावन परसळता आनी आवय परी विनंती करता. अशें म्हणटा पापा पावल सोवो. पवित्र सभेच्या सुरवेर तावनच क्रिस्तांवां मोरयेच्या मानाक मागणी म्हणटले आनी तिका वगडसून गितां गातले. तिच्या वर्त्यापणा खातीर रसनांक दिव्य चल्लो मान तिका फावो, कित्याक सर्व रसनांची महिमे बरीत राणी ती जावन आसा. क्रिस्तांवांनी
देवाच्या आवयची रायाळ श्रेष्ठता मानून घेतल्या, कित्याक जाकोबाच्या घराण्याचेर सदांच राजवट चलोवच्या पुताची ती आवय जावन आसा. पवित्र सभेच्या बरपांनी मोरयेक रायाची आवय, सोम्याची आवय ह्या उतरांनी उल्लेख केला. सांत ग्रेगोर तिका सर्गा संवसाराच्या रायाची आवय आनी सगळ्या संवसाराच्या रायाक वागयिल्ली आंकवार आवय म्हूण आपयता. पवित्र सभेच्या बापायांनी दिल्ल्या रुजवातेचेर वंदवन देवशास्त्री भाग्यवंत आंकवार मोरयेक सर्व रसनांची राणी आनी सर्व मनशांची पदवेदार सांबाळणार म्हूण वळखतात. सांत आल्फोन्स लिगोरी संप्रदाय सांगाता घालून म्हणटा, आंकवार मोरयेक रायांच्या रायाची आवयच्या स्थानार उबारल्या देखून पवित्र सभा खरेंच तिका मान दिता आनी राणी म्हणलें वैभवीत बिरूद दिवन गौरव दिवंक आशेता. मोरये विशांत पापा पियूस नवो उलोवन म्हणटा, आपले आवयचे काळीस आमचे खातीर दवर आनी आमकां साल्वसांवाच्या संगतींनी मेतेर जावन ती सगळ्या मनशा कुळाचेर हुस्को धरून आसता. सोम्यान तिका सर्गा आनी संवसाराची राणी केल्या आनी आंज बडव्या आनी सर्गीच्या सांता भक्ता प्रास उंच तिका उबारल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उजव्याक रावून ती आपल्या आवय सारक्या मागण्यान बळादीक थरान आमचे पासत विनंती करता आनी तिणें आशेवचें आमकां जोडून दिता. मोरयेच्या राणीपणा विशांत संप्रदाय सांगता तें पापा पियूस बारावो आपल्या आद चेली रेजिनाम विश्वपत्रांत अशें म्हणटा. मोरयेच्या राणीपणाच्या फेस्ता दिसा भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या खतावीण काळजाक सगळ्या मनशा कुळाचें समर्पण करूंक आमी उलो दिता. ह्या खतावीण काळजांतय धर्माच्या जैतान आनी क्रिस्तांव शांतीन संतोषाचो काळ उदेवन येतलो म्हणलो श्रेश्ठ बरवसो बांदून हाडला. देखून आमची राणी आनी आवयचे काकुळती आनी कुरपेच्या सिंहासनाचें सर्व येदोळच्या की वर्ते पातयणेन लागीं सरोवन दित. कश्टांत कुमोक, काळोखांत उजवाड, कश्टा दुखांत बुजावण मागून घेवन दित. अशें पातकाच्या गुलामपणांतावन तांकांय सुटका जोडून घेवन दित. आंज बडव्या आनी मनशा कुळाच्या राणयेक मान करतल्यांनी तिका अति सत्यवंत राणी आनी शांतेची आशिर्वादा जोड दिवची राणी म्हूण मान करून दित. अशें ह्या उद्देशा उपरांत आमचो संतोष आनी आमचें समाधान जावन आसच्या जेजूक आमकां दाखयतली. उपकारी आनी मोगाळ काळजाच्यांनी हो मान तिका दिवंक केदींच पाटी सरूंक नसो. नियाळ मोरी सर्व बागी ती देवाक पळयता. तिच्या भावार्थाक सरी जावन ती देवाक वळखता. तूं पातयल्ले कितले बागी सर बरेपणा आटापण आसच्या अति श्रेश्ठ बऱ्या देवाक ती आपणावन आसा. देवाच्या कुशेक ती संपूर्ण खाल जावन आसा. देवातय ती संतोष पावता. भुमी वैकुंठांत तिका प्रत्येक जागो आसा. ती राणी देखून हेर सर्व सांता प्रास ती संपूर्ण जावन आसा. भाग्यवंत जेम्स आल्बेरियोन. बुडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरयान तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. बुडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरयान तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा. आवय तरी आंकवार रावचे सरबेसांच्या देख जावन सोपच्या. बोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरयान तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. पलंगणात्मीक सुगंधाचे मोडते रायाक प्रत्वे काडचे.
दैवीक फळ दिवचे विचित जडते पातक भस्मोन जळचे आकटे बोडव्या संगी कर्या न मन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यांतीच्या मोगान वाढती आमका बरवशाची गुलाब सोबीत कांट्या मदलो शीतल सन स्वादिक अमृत कळंतीचे थंय ना कसलो रसना भितर विसनार उन्ना बोडव्या संगी कर्या ना मान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यांतीच्या मोगान वाढती आमका बरवशाची बोडव्या संगी कर्या ना मान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यांतीच्या मोगान वाढती आमका बरवशाची मोगाळ पुता सवे अंगवार मोरी आशीर्वाद देवा आमका भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.